मुख्यमंत्री पर्रीकार दुयेत म्हूण खंय इतलो तेंप ताका काँग्रेस सहानुभूती दाखयताली। आता बीजेपीच पर्रीकार फीट आसा म्हूण सांगूंक लागिल्ल्यान काँग्रेस आक्रमक जाल्या। पर्रीकाराच्या राजवटींतली एक प्रकरणां एक्सपोज करपाची तयारी चल्ल्या। काँग्रेसवाले मायनिंगाच्या प्रश्नाचेर डीजीपीक मेळ्ळे। पर्रीकार आनी पार्सेकारान 2014-15 रिन्यू केल्ल्या मायनिंग लिजांचें प्रकरण काँग्रेस उस्तिता। जी कंप्लेंट आसा अगेन्स्ट द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर आनी पयलींचो चीफ मिनिस्टर जेणी जी इलिगली लिजीस रिन्यू केल्ली आनी ती मागीर हायकोर्टान क्वेश केली। सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीन व्हेरी स्ट्रॉंगली स्ट्रिक्चर्स ह्या सरकाराचेर पास केल्यात की सरकारान हरिडली ही लिजीस रिन्यू केल्ली आसा आनी तितून कॉन्स्पिरसी बी आसपाक शकता, तितून करप्शन सगळें आसपाक शकता। त्या खातीर आमी डीजीपी कडेन मागला की तेणें इमिजिएटली इनिशिएट करची आनी FIR अंडर सेक्शन 406, 420, 120B ऑफ IPC हाचेर आनी जे लॉ इनफोर्स आसा तेजेर मध्यनजर दवरून इमिजिएटली FIR ह्या दोगांचेर आनी आमी जे ऑफिसर नेम केल्ले आसात, जे ऑफिसर ह्या कॉन्स्पिरन्सीक इनवॉल्व जाल्ले आसात तांचेर करची। सो आमी स्ट्रॉंगली डिमांड केल्ले आसा डीजीपी कडेन, डोंट कम अंडर प्रेशर एंड इमिजिएटली फायल द FIR। आमी विदिन नेक्स्ट 4-5 days you will see us on the streets. Legal option also we will fight a political battle. We have already filed a complaint. We will go to the people as court as well as we will go to the legal court also. But first we will go to the vigilance. आमी काल already file केल्ली आसा। काल already आमी vigilance कडे complaint दिली आसा because chief secretary is a chief vigilance officer. Yesterday we have filed with the chief vigilance officer. We have not gone there as a chief secretary. We have gone as the chief vigilance officer. आयज आमी DGP कडे दिल्ली आसा आनी DGPन ती केस प्रोसीड करपाची गरज आसा। हे सरकार घमेंडी बहुमत आसा जाल्यार अधिवेशनाक कित्याक भितात काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रश्न। आमी अशेंय मागीर दुसरे दिसा म्हणलें की ना जाल्यार ना तुमी आतां जर डिसमीस जर करपाक तुमी करना जाल्यार एटलिस्ट आज सध्या जो प्रेजेंट गव्हर्मेंट आसा तांकां परत फ्रेश मेजॉरिटीन प्रूव करपाक लायात। खंयच्या आदाराचेर जर सध्या जर ते गव्हर्मेंटचे आसून सुद्दां नसल्याक जमा आसा नाल्यार आमी मेजॉरिटी प्रूव करतले अशे पद्दतीन सांगलें। तिका सविस्तर आमी सगळ्या आमदारांना वचून सगळ्यांना वचून सांगले उपरांत तिणी 3-4 दिसां भितर आमकां कित्याक कळयतली म्हणलें। जर ह्या सरकाराक अजिबात जर भंय ना, तेंचे कडेन जर स्ट्रेंथ आसा, तेंचे कडेन नंबर्स आसात जाल्यार तांकां फ्लोराचेर वचपाक कांय हरकत ना। आमी म्हणटा की गव्हर्मेंट आसून सुद्दां नसल्याक जमा आसा तेन्ना स्वताच त्या गव्हर्मेंटांनी आपली मेजॉरिटी परत प्रूव करून दाखोवपा खातीर एक दिसाचें सेशन आपोवपाक कितें जालें, एक दिसाचें सेशन आपोवचें अशें म्हणून गव्हर्नराक आमी रिक्वेस्ट केल्ली। आमकां आजून ताची रिप्लाय कांय ना। काँग्रेसीन सभापती आड अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिल्ली। कारण नमूद करूंक ना म्हूण सांगून सभापतीन प्रस्ताव भायर मारलो। अधिवेशन घेनासतना थाराव भायर मारलो कसो काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रश्न। आता सभापती सावंता आड खंय नव्यान अविश्वास नोटीस। We can again file a motion of no confidence. And in fact, we feel that even this illegal rejection itself is a cause for moving a fresh motion of no confidence against the speaker. So, if somebody, whoever has advised the speaker, we don't know. So, we have to go by the speaker's decision. The speaker's decision is not proper. It is against the rules. We have complied with the minimum requirement. 16 MLAs have signed it. We have given enough notice. Question is, there is no government. Then perhaps we might have to start a torch morcha to search for government. राव थोडे तरी करचे पडटले रातचं बहुत सोदचं पडटलें गव्हर्मेंट काय आसा इतले मजगतीं गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट आनी मायनिंग डिपेंडंटांनी परत धरण्यार बसपाचें थारायलां। फाल्यां सकाळीं आमी हंगर स्ट्रायकाक सुरवात करतले 10 मागीर थोडेशें ब्रिफींग आसतलें। सकाळचे जे कोण पॉलिटिशियन येतले तेंचे कडल्यान तेंचे डिस्कशन्स आनी ब्रिफींग आनी कंक्लुडींग सादारणपणे 4:30 कंक्लुडींग करतले। कोणी कोणी कमिटमेंट दिला तुमकां थंय येतलो म्हणून? श्रीपाद नायकान कमिटमेंट दिला, तुमचो नरेंद्र सावयकारान कमिटमेंट दिला।
तेंडुलकरान फक्त इतलेंच म्हटलां की आपूण दिल्ली आसतो म्हणून, दिल्लीच्यान येयलो जाल्यार पावतलो म्हणून. आणि साधारणतः तुमचे लोक कितले आमच्या हेज्या प्रमाणे 2000च्या वयर लोक आसपाक. 6-7 हजार ट्रक तरी ऑपरेटिव्ह अजूनही असतात. म्हणजे आमच्याकडे आता 6,000 जर ट्रक असतात जाल्यार 6,000 मालक तरी असा की ना. तातूंतले जर 3-4 हजार सुद्धा लोक जर येऊ शकना पुढे कितें करतले. म्हणजे वायट कित्याक दिसता. काल पाळये सुरू केले. म्हाका एक पत्रकारान प्रश्न विचारलो पळय हांगा बसलो पत्रकार. अरे तू GMPF म्हणटा मरे आनी तुजे ट्रकवाले ते काम करतात तुज्याच वर्कराच्या हावजेर तुका आयकना काय म्हणटा. घाई करू नाका शॉर्ट टर्मा खातीर. कारण तुमकां खबर ना तो माल केन्ना जातो. तो ऑक्शनचो माल न्हय. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, शिरीष कुंकळेकार आनी विवेक प्रभू.